बेकायदेशीर पद्धतीन राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक कोयर हाडून उडोवपी 2 ट्रकांक बार्देस मामलेदारान धरले। या घडणुकेची माहिती बार्देस पुलिसाक आणि आरटीओ दिल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार वचून पळवणी केली। दोन्ही ट्रकांक ताब्यांत घेवन फुडल्या कारवाये खातीर दिला अशी माहिती बार्देसीचो मामलेदार प्रवीण गावसान दिली। आनीकूय अशी बेकायदेशीरपणान कसलीय कामां करतना दिसल्यार संपर्क करचो अशें प्रवीण गावसान सांगले। फाटी गव्हर्मेंटान सर्क्युलर काढला की नॅशनल हायवेच्या कुशीक ज्या जाग्यार हें आसा रोडा कुशीक आहा थंय इल्लिगल डंपिंग चालू आसा, लँड फिलिंग चालू आसा, कळ्ळें न्ही। आनी त्या प्रमाणे आमी फाटीं एक ड्रायवूय केली, खंय खंय इल्लिगल जर कितें चलता जाल्यार आमी सगळ्यांचे चॅकलिस्टां फायल जाल्लीं आहा। पूण आमकां नदरेक आयलें की हे जे डंप्स हांगा रस्त्या कुशीक जातात ते कोण तरी अननोईंगली येतात, अननोन पर्सन येतात आनी नोईंगली दे डम्प दॅट वेस्ट हियर। आनी हे केन्ना जाता, खंय तरी ऑड टायमार जाता, दनपारच्या टायमार कोण आसना, जावं तिनसांजचे कोण जेन्ना ह्या सायडीर आयसोलेटेड आसता त्या टायमार येवन डंप मारून चलतात। आतां 2-3 फावटी आमच्या ऑफिसरांनी नजर दवरून पाळत दवरली हांगा, तेन्ना आमकां अशें दिसलें की एक ट्रक जे पॅक करून येतात, वयल्यान तुका आयडेंटिफाय जायना भितर कितें आहा ते येतात, एका मिनटा भितर ते अनलोड करता आनी एका मिनटान नाच जाता। वी ट्राय टू इवन चेस ऑन 1-2 ओकेजन्स, पूण तो आमकां हाती लागूना। आयज सुद्दां हो ट्रक येयलो तेन्ना वी वर ऑन द फील्ड, सो आमी येताना आमकां नजरेक पडलें सस्पिशियस हो मूव जाता म्हणून, सो आमी फॉलो केलो आनी जेन्ना डंप करपाक आसले तेन्ना आमी ताका थांबयलो आनी अकॉर्डिंगली आमी पुलिसाक आनी आरटीओक इन्फॉर्म केलें। सो वी वील लॉज अ फॉर्मल कंप्लेंट वीथ द ऑथॉरिटीज ऑल्सो, आनी हाच्या पयलीं सुद्दां आमी लॉज केल्ली आसा आनी तांकां ते लायसन तांची कॅन्सल करची म्हणून डायरेक्शन्स आसात, कळ्ळें न्ही। सो हो आतां येयला तो कोण तरी दामोदर ट्रान्सपोर्ट म्हणून बेतीचो काय पणजेचो खंयचो तरी, सो ते थंयच्यान सगळें डंपिंग जे करपाचें मटेरियल ते हाडटात आनी हांगासर हाडून डंप मारतात। आतां आनी एक ट्रक आमकां हांगा आदाळ्ळो तेन्ना तो खंय तरी कसलें एफिडेवीट स्वेर केलें म्हणटा, वी आर नॉट अवेर वॉट ऑथॉरिटी ऑर वॉट परमिशन ही हॅज, बट एज पर आवर नॉलेज दीस इज नॉट अलाउड अँड दीस इज इल्लिगल। बट दीस इज अ हाय टायम बिकॉज एज अ मामलतदार और एज अ ऑथॉरिटी वी कॅनॉट कीप 24 hours चॅक हियर। पूण जशें जशें इन्फॉर्मेशन लोकांनी म्हाका दिसता सतर्क रावपाची गरज आहा। ज्या जाग्यार शेतां पुरयतात आनी कितें जाता, इमिडिएटली तुमी नाजाल्यार तो गाडयेचो नंबर नोट करा, जावं कितें फोटोज क्लिक करा आनी आमकां जाय जाल्यार इंटिमेट केल्यार जाता इन अ कॉन्फिडेन्शियल मॅनर। वी वील सी दॅट नो नंबर और नो नेम इज डिस्क्लोज, बट वी वील सी दॅट एक्शन इज इनिशिएटेड।